दक्षिण गोंय जिल्लो मलेरिया फ्री म्हूण जाहीर करचो असो अर्ज गोंय सरकारान केंद्रा कडेन केला। 2017 सावन गोंयांत एकूय मलेरिया खातीर मरण आयिल्लें ना। ते शिवाय स्थानीक मलेरिया केस येवंक ना। तशेंच दक्षिण गोंयांत भायल्यो मलेरिया केसी सुद्दां खूब कमी आसात। देखून दक्षिण गोंय मलेरिया मुक्त म्हूण जाहीर करपाक पात्र आसा अशें वेक्टर बोर्न डिजीज सेलाच्यो मुखेल डॉ. कल्पना महात्मे हांणी सांगलें। दक्षिण गोंय जिल्लो मलेरिया फ्री म्हूण जाहीर करचो असो अर्ज गोंय सरकारान केंद्रा कडेन केला। 2017 सावन गोंयांत एकूय मलेरिया खातीर मरण आयिल्लें ना। त्या शिवाय स्थानीक मलेरिया केस येवंक ना। गोंयांत ह्या वर्सा 200 मलेरिया केसी सापडल्यात। तातूंतल्यो भोवतेक उत्तर गोंयांतल्यो आसात। देखून उत्तर गोंय म्हाल मलेरिया मुक्त म्हणपाक शकनात। गोंयांत जितल्यो मलेरिया केसी सापडटात त्यो चडश्यो भायल्यान येवपी कामगारां मदीं आसतात आनी थोडे स्थानीक लोक भायल्यान घेवन येतात अशी माहिती डॉ. कल्पना महात्मे हांणी दिली। Malaria, as far as malaria is concerned, malaria we are in Goa, state of Goa is in the elimination phase. Elimination phase म्हळ्यार कितें, आमकां इंडिजिनस केसीस किंवा लोकल केसीस जावपाक जायना आनी डेथ जावपाक जायना। आमकां 2017च्यान एकूय डेथ ना मलेरियाची आनी आमकां इंडिजिनस केसीस ना। आमकां लोकलान आमकां केसी मेळना। केन्ना मेळ्ळी जाल्यार ते खंय ट्रॅव्हल करून आयल्या, सो दॅट पॅरासायट दे हॅव कॅरीड अशें जावन तांकां जाल्लें आसा। सो एज ऑफ नाव आमकां इम्पोर्टेड केसीस मेळटा। म्हणजे कितें, कन्स्ट्रक्शन सायट जे इन्फ्लक्स येता आमकां कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर म्हणा, हॉटेलांचेर, शॅक्स आनी खंय खंय रोकडा वर्कर्स, सो हे आमी स्क्रीन करता आनी जे आमकां पॉझिटीव मेळटा आनी ते गोंयान 14 दिसाच्या कमी अशे राविल्ले आसा तांकां आमी मागीर त्या स्टेटीक कळयता कितें म्हणून हे आमकां पॉझिटीव मेळ्ळा, तुमी एक्शन थंय आनी घेया म्हणून, नाजाल्यार परत आमचे कडेन येतात न्ही। दे आर कमिंग फ्रॉम हाय एंडेमिक एरियाज। So अश्यो आमकां, I can't name the states, but there are high risk states with high endemicity. So केन्ना केन्ना असले हाय एंडेमिक स्टेटांच्यान येवपी लोक जे आसा लेबरर्स, ते असिम्प्टोमॅटीक, तांकां हे नासता, आमजोर बीर कांय ना, बट दे आर कॅरिंग द पॅरासायट। आनी दीस इयर वी हॅव सेंड फॉर सब नॅशनल एलिमिनेशन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट घेतला आनी डेटा हांवें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडला, सो दॅट वी गेट एलिमिनेशन। कितें आसा, एकदम सबन गोवाचे डेटा धाडप जाल्यार देर मे बी सम हे न्ही, आमकां नॉर्थ गोवाक जाताच पळय केसी बिकॉज ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, ते इम्पोर्टेड केसीस उलयता हांव। सो साऊथ गोवान त्या मानान इम्पोर्टेड केसीस सामक्यो कमी आसा। सो वी हॅव सेंड द डेटा, आतां पळोवया, दे वील डू द हे वॅलिडेशन आनी एखादी येत हांगा ते चॅक करपाक। सो देन गोवा मे गेट द हे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ साऊथ गोवाचे मलेरिया एलिमिनेशन। चडांत चड हाय रिस्क एरिया उत्तर गोंयांत आसात, देखीक पणजी, पर्वरी, कांदोळी आनी शिवोली। ह्या वर्सा तातूंत साळगांव आनी हळदोण वाठाराची भर पडल्या। जाल्यार दक्षिण गोंयांत मडगांव आनी वास्को अशे 2 शहरी हॉटस्पॉट आशिल्ले, जातूंत आतां कुठ्ठाळेची भर पडल्या अशें डॉ. महात्मे हांणी सांगलें। आमचे कडेन दर वेनसडे हांगा आमची मिटींग आसता ऑफ हाय रिस्क एरियाज। हाय रिस्क एरियाज आमी कश्यो तांकां क्लासिफाय केला बेस्ड ऑन द construction, high infrastructure projects तसले आशिल्ले। सो मेनली पणजी पयली आशिल्ले, पणजी आसा ऑल अर्बन हेल्थ सेंटर, पणजी, वास्को, मडगांव, मागीर हे पर्वरी, आतां कांदोळी, शिवोले, आतां नवे हांवें एड केला म्हणटा ते सालिगांव। कांदोली मीन्स कंजेस्टेड नाव, सो दे हॅव कम टू सालिगांव नाव। हय, एंड देन अल्दोना was not in the high risk, but now there are lot of infrastructure projects coming up. So ata hame Aldona also have included in the high risk area. We have Kortalim in the south are only Madgaon, Vasco and Kortalim in south of South Goa, whereas in north mainly there are more, but south they have realized that there are more restriction on the maybe mega projects. I don't know for what reason. So influx also is less in south. North there is lot of influx. So hanchi जे high risk areas asa based on the infrastructure project. मध्ये आम्ही कासरवाड्याकूय we had taken it as a high risk area because of Mopa airport, Ayush hospital also gave us lot of cases. चडश्यो मलेरिया केसी गोंयांत शेकांनी काम करपी बांदकाम कामगार आनी दिसावड्याचेर काम करपी मनाया मदीं सापडटात। गोंयांत फाटल्या म्हयन्यांत 4902 हेल्थ कार्ड कामगारांक दिल्यात आनी आतां मेरेन ताचो आंकडो 23,551 पावला अशी माहिती डॉ. कल्पना महात्मे हांणी दिली। It is mandatory 75A म्हणून आसा।
Tatun under section we have to, it is mandatory that each and every person on that who is going to work at the construction site has to be screened. तांचे मलेरिया टेस्ट करता आमी, पॉझिटिव्ह ना जाल्यार तांकां आमी कार्ड दिता, हेल्थ कार्ड विच हॅज टू बी रिन्यूड आफ्टर 3 months. आनी जर पॉझिटिव्ह आसा तांकां ट्रिटमेंट दिता आमी आणि then we'll issue them the health card. So we know that health cards, it's mandatory. So amka te we can control. But what has happened, this mandatory screening is only at the construction site. जरी आमी ते सगळे हॉटेल बॉयज किंवा IDC जे काम करता किंवा रोकडा ड्रायव्स आमी घेता ते कॉंग्रिगेशन पॉइंटांचेर रावता तांकां ते कॉन्ट्रॅक्टर व्हरतात. So we are screening them also. So almost 4,000 अशें आमी म्हयन्याक स्क्रीन करता, हेल्थ कार्ड्स इश्यू करता. I'll just tell you on that. Health cards what we are issuing for the month of May, we have issued about 4,902, and up to May, from January to May, we have about 23,551. So these are the laborers who are working only at the construction. You can imagine the influx in Goa. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक.